सगळ्यांकडेन मनमेळावपणान वागपी, सदांच हास्ते मुखावळान दुयेंतींची सेवा करपी सांखळे भलायकी केंद्रांत रुजू आशिल्ल्या तरुणा परब ह्या नर्सीक अचकीत काळजाच्या आताकान मरण आयलें। बुधवारा 7 वरी ती भलायकी केंद्रांत ड्युटेर आयिल्ली, पूण काळामुखार कोणाचें चलता। आपल्याक जिवाक बरें दिसना म्हणून ती स्वता चलून कॅज्युअल्टीन गेल्ली, तेन्ना तिका उपचारा वेळार मरण आयलें। तिका मरण आयिल्ल्याचें दुख्ख परगटायत केंद्रांतल्या दोतोरांनी हे विशींची म्हायती दिली। नमस्कार। सांगपाक खूब दुख्ख दिसता की आमच्या हॉस्पिटलांत काम करपी सिस्टर लेडी हेल्थ विजिटर काय आमी LHV म्हणटा, श्रीमती तरुणा वैकुंठ फळदेसाय एलियास तरुणा ज्ञानेश्वर परब हिजे आज हृदयविकाराच्या झटक्यान निधन जालें। आमच्या हॉस्पिटलांत खूब बऱ्या रितीन तिणें सर्वीस दिल्या। आज सकाळी जवळ 7 सुमार छातयेन जळटा म्हणून तिका हाडिल्ले। उपचार चालू आसतनाच तिजें निधन जालें। आमच्या सगळ्या स्टाफाक तेजे बद्दल खूब खूब वायट दिसता की आमच्या मदली एक स्टाफ आज ना जाल्या आनी तिच्या आत्म्याक शांती लाभो आनी सद्गती लाभो अशी हांव ईश्वरचरणी प्रार्थना करतां। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर रविराज च्यारी।